हातून बाप केसा बरा मरे हांवें कित्याक फोन मारलो तुका एक मरे कास्ता स्कीम आहा मुगे भयणीन काळया दिदीन स्किमी मरे 2 भाग आहाय. एक भाग म्हणटाय तो तूं म्हण तूं कोणाले भाटबेंस बी घेना आहा न्हू तें मागीर तुगे जावं आनी कोणालें जावं तूं घेना आहा जाल्यार तें भाटबेंस तुगे नांवार कोत्तलें खंय कास्ताद न्हू. पूण एक मात आहा आनी कोण तुगे भाटबेंस घेना आहा जाल्यारू तुगे भाट गेल म्हूण समज तूं भाटकार बी आहाय ते हार्ट एटॅकेन मेले म्हूण समज तूं कास्ता स्कीम काड्या. आनी दुसरी पाट म्हळ्यार मरे तुका म्हण तूं घर ना न्हू जाल्यार तूं घर दितलें खंय हय सबसिडायज म्हणटाय रे ते म्हणजे तुवें थोड्या पयशांक घेवपाचें. पयली पाट म्हणटाय ती कास्ताची ते इलेक्ट जावन येयले म्हणटरी ते कितें कोतले अशें म्हूण सांगताय ते भाट बेस कोणालें आसूं कोण घेना आहा तेज्या नांवार कोतले खंय. इलेक्शन लेजिस्लेटीव असेंब्लीची न्हू रे म्हाका ज्युडिशरी बी दिसोली कित्याक युजली भाटा केस बी आहाय त्यो कोर्टां आसताय ना रे जुईज चोयताय न्हू. पूण ही म्हणटाय आपण कोतली म्हूण जाय तेज्या नांवार कोतली म्हणटाय कोण घेना आहा तेज्या नांवार कोतली म्हणटाय. आपण लेजिस्लेटीव असेंब्ली इलेक्ट जालें म्हणटरी आय एम द जज आनी आय एम द ज्युरी म्हणटाय तेसो खबरो जाल्यो ना रे कायदोय आपण कोतले आनी जुईजूय आपण जातले म्हणटाय. कोर्ट जुईज सगळे गेले दोब्यांत हां सारकें तूं गेलें आपणा न्यू डॉन म्हणटाय न्हू ते दादागिरी मुसता आपणा जाय तशें करून करपाचें आपण डॉन म्हणटरी वय मोरे हां. आनी दुसरो भाग म्हणटाय तो कास्ताचो तुका घर ना जाल्यार घर दिताय म्हणटाय तो तेणी कितें म्हूण जाण मरे ते स्किमी प्रमाणे 50,000 सबसिडायज्ड घर कोतले खंय ते आनी एक घर 250 स्क्वेअर मिटराचें कास्तात मरे न्हू 250 स्क्वेअर मिटराचें घर मेळटा जाल्यारू घर ना तांकां कास्तात मरे. कोण धाकले घरां बी रावताले ते म्हणटले आपणा घर आसो ना जाल्यार आनी बरें जावपा म्हणटले आपणा 250 स्क्वेअर मिटरान तो रिप्लॉट मेळपाचो आनी तितून भितर घरूय मेळपा म्हटलें. नशीब तेंचें नशीब ना रे 250 स्क्वेअर मिटराचें 50,000 घर म्हळ्यार कितू लुगार जाय तो खबर आहा मरे 12.5 स्क्वेअर किलोमिटर्स जाग जाय पडटा. 12.5 स्क्वेअर किलोमिटर्स म्हळ्यार जाग कितू तो जाण मरे आमगे आख्खें पणजे गेले जाल्यार 8.27 स्क्वेअर किलोमिटर्स जाता म्हणजे 1.5 पणजे सुमार जाय पडटली 50,000 घर करपाक 250 स्क्वेअर मिटरांची. तूं जाग खंयसोन हाडलें काय गोंयच्या गव्हर्मेंटाको काय तूं जाग ना वय मोरे हां तें मात सारकें आं ती घर खंय दितले तें तेणें सांगलो ना घडये घर वेस्ट बेंगॉला बी दिताय आसतली. हावजींग बोर्ड अपार्टमेंट्स बी म्हणटाय तें आयकलो ना मुस्ता ना रे होमलेसांक घर दिता जाणा तांकां भाट आनी घर तेश कोन्न दिवपा जाय म्हूण चिंताय मुसता न्हू. आं आपणा लागून कोताय आं कळ्ळें दीदी घर ना रे गोंयांत तूं ती होमलेस अशी गोंयांत ती गोंयां येता ते घर जाय म्हूण ते लागून कोताय स्किमू. आं आनी एक गजाल म्हळ्यार आमगे गोंयां होमलेस लोक कितू आहा तो खबर आहा तुका इंडिये सर्वे प्रमाणे गोंयां 3,000 सुमार लोक होमलेस आहाय 1,000 सुमार फामिली घर नासतो आहाय धर तूं गोंयां मागीर 50,000 घर कोणा बांदताय काय म्हूण हांव चिंतपा पड रे. वय मोरे वेस्ट बेंगॉला कितू लोक होमलेस आहा तो खबर आहा तुका 1,35,000 सुमार आनी फामिली कितू सुमार खबर आहा एक 35,000 फामिली अश्यो खबर तेदो म्हाका कळ्ळें हें मॅथ्स कितें तें गोंयच्यो 1,000 फामील आनी वेस्ट बेंगॉला 35,000 फामिल्यो तरी 50,000 जाय न्ही तेदो म्हाका चिंतोन येयलें हे वर्सा जायत कडेन येयलिसांव जाताय ना रे इंडियेन तूं गोंयची 1,000 फामिल्यो तेंगे 35,000 फामिल्यो आनी दुसरे कडेन येयलिसांव जाताय थिंगा आनी थोड्यो फामील मुसता सगळे मेळ 50,000 केले मुसता. हें कितें ना रे वोट मेळपा जाय म्हणून कितेंय फटाश मारपाच्यो आनी 2 फटाश मारले खंय दर एक बायले 5,000 मेळटले खंय म्हयन्याक पयशे खंयसोन हाडटले काय आनी आमगे यूथ आहाय तांकां व्हडलो व्हडलो लोन आनी दितो म्हूण खंय गोंयची तिजोरी पळय सद्या पयशे नाय गोंय लोनाचे चलयताय आनी हेंगे आनी प्लॅन कितें काय लोन घेवन लोन दिवपाचें
इंट्रस्टींग अशें न्हू. पळय रे तूं सांगत तें सारकें. हां पण गव्हर्मेंट फॉर्म केल जाल्यार म्हणटाय ते ह्यो सगल्यो स्कीम हाडटले. हेंगे खंय गव्हर्मेंट फॉर्म जाता. हे हिंग येताय थिंगा आहाय आनी फटाश मान दाखयताय आमकां. ताका लागून तेंच्यान कितें प्रॉमीस करपा जाता न्हू. तेंका खबर आहा आपणाक गव्हर्मेंट काय येवपाना म्हूण. तेश को म्हणटा जाल्यार तेंच्यान म्हणपा जाता आपण एक घरा एक किलो भांगार दितले म्हूण. जाली चवथी स्कीम. नेक्स्ट स्किमी आयडियाचे हांवें दिली तेंकां. एक घरा एक किलो भांगार दितो म्हणपाचें. आय हॅप्पी मागीर सगळे ये पुजो.